बागा किनाऱ्यावर जीटीडीसी तर्फे तब्बल 8 कोटी रुपये खर्चून फूड कोर्ट प्रकल्प उभारण्यात आला असून या कोर्टचं उद्घाटन शुक्रवारी गोवा पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार निलेश काब्राल यांच्या हस्ते करण्यात आलं। यावेळी उपसभापती मायकल लोबो, जिल्हा पंचायत सदस्य दत्तप्रसाद दाभोळकर, सरपंच अँथोनी मिनेझिस आणि इतर मान्यवरही उपस्थित होते। या फूड कोर्टमध्ये एकूण 17 गाळे असून 11 महिन्यांच्या करारावर गोवेकरांना भाडेपट्टीवर हे गाडे दिले जातील। अशा प्रकारे अन्य किनाऱ्यांवरही फूड कोर्ट उभारले जातील अशी माहिती यावेळी देण्यात आली। Welcome to this food court, the first of its kind over here, Goa. All thanks to our MLA and our chairperson. तुम्ही जाणाले this particular place खूप गाडे आले. Anyone is to come and put up a stall. Anyone from outside is to come put up a stall. And because of that, all traffic jam, nuisance, menace is to take place. So MLA and Panchayat as well as GTDC chairman at that time decided आम्ही किती system करूया and let's make a modern concept where this concept can be followed all across. कितलेच गव्हर्नमेंट येयले, कितलेच आमदार झाले फ्रॉम 76 टिल 2015 आम्ही काम स्टार्ट केलं हिंगा 14 आणि वो जागो जो एक्वायर केल्लो गोंयकारां कडसून फॉर ट्युरिझम पर्पज वी हॅव पुट इट टू यूज. दॅट इज आवर गव्हर्नमेंट इन द इयर 2012 टिल टुडे यू ऑल कॅन सी ऑल द प्रॉपर्टी. सरकाराचो जागो, लोकांचो जागो आम्ही युजान घातला. आम्ही पार्किंग फॅसिलिटी केल्यो. आम्ही हिंगासर लोकलांक अनएम्प्लॉयड जे आमचे लोकल आहा तेंका आम्ही 18 जाणांक आम्ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिले लीगली. जीटीडीसी हॅज गिवन देम एनओसी. दे आर पेईंग लायसन्स फीज फॉर इयरली लायसन्स फीज प्लस पंचायतीक कितें गार्बेज टॅक्स आणि नॉमिनल. आज रिक्वेस्ट हा डेप्युटी सरपंच हिंगा सरपंच तुम्ही नॉमिनल घाला. हे आमचे लोकल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करूंक सोदता आणि ते रोडार आम्ही उबे रावंक कोणाक दिवचे ना. हिंगा स्पेशल झोन केला, तेका बरें नावूय घालता बागा फूड कोर्ट. सो यॉल डिलिशियस फूड तुम्ही रांदपाचें. घरा रांदूंक जाता, हिंगासर हाडून गरम सारखे ट्युरिस्टांक. यू गीव द गोवन टेस्ट. आमचे गोंयचे टेस्ट जो आहा, जावं ती शाकुती आसूं वो ऑमलेट रोस आसूं वो आनी कितें आसूं, तुमी कितें गोंयचें जेवण हिंगासर करून हाडून तांकां आमच्या ट्युरिस्टांक दिया. ह्या जागो वो जागो आमकां उरचो म्हणून, गोंयकारांक उरचो म्हणून खूब जाण झगडले. हिंगासरले बागांतले लोकल लोक हिंगासर म्हाका सगळे जाण दिसना आहा, पूण खूब जाण स्थानीक लोक जे फिशरमॅन म्हणून आहा, आमचो वॉर्ड मेंबरूय आहा, बाकीचे तेजे कितलेच वांगडी आहा, मारी जुस्कांव सगळे जाण हिंगासर झगडल्या. कबीर आहा, सगळे जाण हो जागो गोंयकारांक उरचो म्हणून झगडले की हो इकोटेल हॉटेल्स आदी कोणाक तरी दिवपाक आसलो रेंटाक 33 इयर्स लीज, पूण आमी स्टॉप केलो तो. आनी हो जागो लोकलांक जाय टॉयलेट फॅसिलिटी थिंगा बांदल्या. अनेक येता टॉयलेट फॅसिलिटी थिंगा सायडीक. आनी बरें ट्युरिझम जावचें जे आमी आतां एक लेन 2012 डेव्हलप केली, टिटोज लेन बाबरिकी हिंगा आहा, तेणे आमकां खूब आदार केलो. आतां ती लेन सारकी मॉडल लेन जावची, म्हणजे ती लेन पळोवन दुसरे लेनी सिमिलरली जावच्यो हे आमी आमचे एक डेव्हलपमेंट करपाचें आमी चिंतलेले आहा. आनी त्या खातीर जीटीडीसी जो बाब निलेश काब्राल आहा तेणे आमकां खूब हेल्प केल्लो आहा. हो जागो डेव्हलप करपाक, हेचेर टेंडर घालपाक 8 crores गव्हर्नमेंटान मोडल्या. प्लस आतां अनदर 1 crore आनी कितलेशीच कामां आमी दाखयल्ली आहा. बाब मिलीन तेन्ना पॉवर मिनिस्टर आसलो तेन्ना आमकां तेणे इमिडिएटली 3 ट्रान्सफॉर्मर ह्या एरियेक सँक्शन केले. इमिडिएट घालून दिले आमकां विदाउट एनी पेमेंट, म्हणजे दे पेड ऑल द मनी. सो फॅसिलिटीज वीच हॅव टू बी गिवन फॉर अपग्रेडेशन ऑफ ट्युरिझम एरिया हे आमचे कमिटमेंट आहा. आणि हे कमिटमेंट आम्ही दवरलेले आहा. जी उतरां दिल्ली की वी वील सी दॅट लोकल्स वील बेनिफीट आउट ऑफ ट्युरिझम, हे आम्ही आयज उतर दवरून हो पयलो फूड कोर्ट केला. आयच्यान आमी चालू पळय केला ते आमी चालूच दवरतले. बिफोर क्रिसमसाक तुमी पळयतले आमचे MLA सांगता पंचायत एकठांय रावन आमी कालांगूट कितें करता पळय ते. व्हेरी सून यू विल बी सीइंग आवर विलेज गोइंग टू बी कॅटल फ्री.
आनी तुका ही पळय जनावरां भोंवतात, एनिमल्स भोंवतात, गायी पाडे सगळे आमी आतां नेक्स्ट वीक चालू करपाचे आहा. आमी प्रॉमिस करना लोकांक की हें क्लीन करतले म्हणून. What is the cost of This is built by us, and we have an agreement with them for 11 months. And those people renewable for up to 10 years. But people who do not maintain it or they do nonsense, we will terminate immediately. So we have signed No with them. subletting. No subletting. The main is no subletting. The original people who have been signed agreement केले आसा 11 months. ते लोकांनी थंय रावपाचे आनी तेणी चलोवपाक जाय नंबर 1. आणि क्लिननेस मेंटेन करपाक जाय. ईच वन ऑल 17 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एरिया. यू कॅनॉट से तेणे केलें हेणे केलें म्हणून जावचें ना. जे कोण आहा नाल्यार नेक्स्ट लोकांक दुसरे 17 जाण येतले. हांव मायकला उजी सांगता, हांव ते बुरशेपणा एंटरटेन करून घेवचो ना. 17 जाणांनी आपणाचो हो जागो मेंटेन करपाक जाय आणि ते मेंटेन करना फुडल्या 11 म्हयन्यांनी 17 जाण न्यू येतले. हांव पयलीं सांगता, रेकॉर्ड आहा आमचे लिडर पळय, पूण हे क्लिननेस तेणी मेंटेन करपाक जाय. आनी हितून बाकीचे पळय टेम्पटिंग जाता की आतां फास्ट मनी करपाक खुबशे आतां आहा, ड्रग्स आहा, हे आहा, असली गोश्टी हांगा जावपाक कशें जावं दिवचो ना.